Sir, what was the contention of the petition related to Bhandari Samaj matter and what is the order of the High Court? There was before vacation एक order pass केली High Courtan setting aside the order of the inquiry officer by saying no proper show cause notice was given. आणि ती show cause notice High Courtan सांगले परत दी म्हणून आणि inquiry to be conducted by the officer and to be concluded within 2 weeks. आता कितें जाला तेणे show cause notice काढली हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घाराको पावलो ना म्हणून तूं पळय अशें आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हूण तेका डायरेक्शन दी म्हूण प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू कर म्हूण पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल because petition once it is disposed you can't ask clarification, modification or anything you cannot ask after a petition disposed. I Supreme Court order of 2024 लायली and दाखयली कोर्टाक. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावल ना तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग म्हूण देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हे चिकानरी करतले. सो एनीवे सद्या कितें जालां दॅट इट इज एप्लिकेशन जज हर्ड मागीर तो लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हूण कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जाला. आतां रिजल्ट ऑफ दीस इज दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो ही इज कॉम्पिटंट एंड ही कॅन कंटिन्यू विथ द प्रोसिडींग्स. Number 2, these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें फुडें दुखोवपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे आनी डिसिजन मागीर ही वील पास इन अकॉर्डन्स विथ लॉ. सो दीस इज अ विक्ट्री for our group which has contended that all these things are being done with an intention to stifle the proceedings and I court pasun sangla this is all mischief.